नमस्कार, हांव संध्या गोंयची धूव गोवन रेसिपीन तुमच्या सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज हांव करता टोमॅटो सार। तर टोमॅटो सार करपा खातीर हांगा हांवें 4 टमाटे घेतले आनी तीन आतां आमी बॉयल जावपा दिवया। गरम उदकान भितर ती घाले हांवें गॅसाचेर दवरला आयदन। ही आमची आतां टोमॅटो बॉयल जातात। ही खूब वेळ मातशी दवरची पडटा, एक 15 मिनटां तर दवरची पडटा, जो पर्यंत तेंची साल वयली येना न्ही तो पर्यंत शिजोवप, म्हणजे सुटना न्ही तो पर्यंत। आनी मातशी न्ही टमाटांक न्ही मातशी 2-3 सायडीन अशी बारीक बारीक कात्री घालूनच शिजपाक घालप, म्हळ्यार रोखडी मागीर ती साल सुट्टा। हें आतां आमी न्ही आमची बॉयल जालें, आमी गॅस बंद केला। आतां आमी एक प्लेटी भितर हें काडून घेवया टमाटा। आनी आतां न्ही हेजे वयली आमी मातशें थंड जावपा दिवया आनी मातशें थंड जालें म्हणटकीर न्ही हेजे वयली साल आमी काडून घेवया। गरमूच आसा ती। अशें करून ह्यो हांवें साली काडून घेतल्यात। आनी आतां न्ही दोनी ह्या सायडीन ते घटशें आसता पळय न्ही तेंय सायड काडून घेवया। हे पळय चारय यांची आतां हांवें काडून घेतल्या। आनी हे न्ही आमी आतां रफली आतां हें न्ही आमी कुडकी करून घेवया आनी शिनून घेवया। अशें रफली कशेंय करप। तें आमकां मिक्सरान घालून लास्टाक पेस्टूच करपाक जाय, त्या खातीर कशेंय कुडकी केली म्हणून तशें कांय ना। अमुकूच सायजीचें करपाक जाय अशें कांय ना। आतां न्ही आमी हें मिक्सरान न्ही कुडकी घालून घेवया टमाटाचे। आनी इल्लीशी सय आमी चड घेवना, सय इल्लीशी घेतल्या, एक वळे सुद्दां ना तेच्यानी कमीच घेतले हांवें। बारीकच नाल्लय बी बारीकच आशिल्लो तो। आनी न्ही लसणीची पाकळ्यो घेवया 2-4 आनी हें उदक घालनासतना आमी बरी फायन पेस्ट करून घेवया। फायन पेस्ट जाल्ली आसा। ह्या सायडीन न्ही हांवें पॅन दवरलां, तातूंत न्ही तेल इल्लेशें घातलां, एक 1.5 चमचो सुमार तेल घातलां। आनी तेल मातशें तापलें की न्ही आमी न्ही एक बारीक चमचो टीस्पून असो 1 चमचो हिंग घाला। हिंग घालें म्हणटकीर सासवां, जिरें, हे सगळें न्ही अर्द चमचो हांवें घेतला। आनी हे मातशें न्ही सासवां आतां आमी हें जावपा दिवया, तडतडपा दिवया। आनी आतां करबेल आनी करबेल घालो म्हणटकीर न्ही हांगा न्ही सुकी मिरसांग्यो न्ही 2 मातशें कुडकी करून आमी उडोवया। आनी सुकी मिरसांग्यो बी 2 घेतल्या हांवें, त्योय बीन 2-3 घेतल्यात, त्योय बीन अशी उबी चिरून घातल्या। आनी आतां वांटण घालया आमी टमाट आनी सोयेचें वांटण। आनी इल्लेशें मिक्सरान उदक घालून फावो तितलें आमी हें आतां आमकां जाय तितलें उदक वापरून आमी कन्सिस्टन्सी आमकां कितली जाय पळय न्ही तितली आमी दाट पातळ करया। आमी हळदी पिठो घालून आशिल्लो न्ही, इल्लोसो, चड न्ही, इल्लोसो मिरसांगे पिठो।
कारण पयलीं आमी सुकी मिरसांगे जिती मिरसांगे ऑलरेडी घाल्या न्ही म्हणून ते सगळें पळोवनूच आनी इल्ली साखर मातशें चाळू मारया आनी हेणी आतां आमी मातशें खतखतपा दिवया बॉयल जावपा दिवया बॉयल जालें म्हणटकीर न्ही रुची पुरतें आमी आतां मीठ घालया मातसो आमी आतां चाळो मारया आनी बारीक चिरलेली कोथमिरेची पानां बरो बॉयल आयलो पळय आमचें टोमॅटो सार ऑलमोस्ट तयार आसा बरो खतखतायलो म्हणटकीर आमी गॅस बंद करया आनी आतां आमचो टोमॅटोचो सार सर्व करपाक तयार आसा असो एकदम सिंपल इजी 2 मिनटां भितर जाता असो टोमॅटोचो सार घाई गडबड आसली जाल्यार रोखडोच करपा सारको टोमॅटोचो सार ही रेसिपी तुमकां कशी लागली ती मुजरत कळयात आनी म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात चला तर परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन तोपर्यंत देव बरें करूं।